विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडियो देखून पदमाधुरी कार्यक्रमाक परत एक फावटी तुमकां हांव स्वागत करता सर. आमगेलो भास म्हणटना तांचो मस्तीतले शब्द बरी उच्चारांचो व्यत्यास आसता, ಸ್ವಲ್ಪ व्यत्यास जाल्यार ताजे मातशे अर्थ मात्र मस्त दूर दूर विशाल जावन आसता. आज तसले थोडे शब्दाक आमी घेवन विश्लेषण करूया. आमी एक 3 शब्द बहुशा आमगेल्या प्रदेशांत ना जाल्यार सारस्वताले मध्यंत आसा. तो म्हळ्यार खोली. खोली म्हळ्यार रूम, कूड म्हणून. आनीक खोले न्हेज्या खोली म्हळ्यार हे पान म्हणून, पान रुखाचें पान. आनी एक विशय येता खोळी म्हणून. खोळी म्हळ्यार मत्ते घालचे हेर पिन पळया. खोल्लें, खोली, खोळी कितले उच्चारांतू चड उणें एकच. खोली, खोल्लें, खोळी जाल्यार हाजे अर्थांतू कितले व्यत्यास आसा. म्हणून एकशी सगळ्याक एक सामान्य विचार कसो जाले म्हणून आमी सोदून गेल्यार हाजे शब्दाची व्युत्पत्ती पळयतना हे संस्कृताचे खच्च म्हणाले एक शब्द देखून आयला. खच्च त्या प्राकृताक वतना खोव, खोय एशेल्ले आमी मस्त आमकां परिचय आसचे खोवचे शब्द हंतक आयले. खोवचे मागीर खोवळी म्हूण जालें, खोली जालें. अशी रूम म्हळ्यार आमी एकडेची थंय तक्काची अंटून घेवन आसताची. कित्या म्हळ्यार खच्च म्हळ्यार एक धातू कसो पळय आमगेले इंग्लिशांत टू फेस्टन टू बायंड म्हूण म्हळ्यार लागून आसचे, जोडून आसचे अशी एक अर्थार हें सांगता. पान रुखाक जोडून आसता. रूम म्हळ्यार आमी ताजे भितरीची ताका रुमाकची कुडा भितरीची आमी एक जोडून आशिल्ली वरी आसताची. तशीच खोळी म्हळ्यार केंसाक जोडसूचे खातीर घालचे. अशी हे जोडप म्हळ्यार एक सामान्य पद आसा. आतां खोली म्हणटना आमगेले विंगड एक ಸ್ವಲ್ಪ विस्तार करूं गेल्यार आमी आमगेले कितले की वैदीक एक संदर्भार आमी खोली म्हूण करताची. हे पणसा पानाकची खोली म्हणून सांगचे एक क्रम आसा. तातूंत एक अशी ताका उरूट करून आमी तातूंत दूद की अन्य की घालून दवरता तसले एक संदर्भ आसा. इत्या म्हळ्यार हांगा पानाक पान जोडसूचे. आमगेले हळ्ळेंत हे तोटा उद्दाशिंचे खातीर पोंयाचे ताका ताजे मुल्ल जोडसून ताका आमी खोल्ली किळ्ळी म्हणटाची. हांगाचे प्रादेशीक प्रभावान आमी किळ्ळी म्हणटाची. तशीच खोल्ली आनी हे खोल्ली भितर आमगेले खोट्टो तेची एक अर्थार आयला. अशी म्हळ्यार हांगा आमी पानाक जोडसून आयदनां रूप दिवचें. अशी एक इतले अर्थविस्तार जावन आमी पळयले आतां खोली, खोले आनी खोळी म्हूण. आतां आनी आमी विस्तार करून गेल्यार आमगेले मुखार आसता शब्द. शब्दाचे एक लिस्टच आमी करयात. आतां खोल म्हळ्यार डीप म्हणटा न्हू आमी, आळ. आतां आमी आमगेले भाशेंत उलयतना आमकां हे शब्द आमी इंग्लिशांत सांगताची डीप बारी म्हूण. तशी ते आमगेले भाशेंत भितरीची आसचे शब्द म्हळ्यार खोल. आनी पान रुखार आसतना ताका आमी खोल्लें म्हळ्यार सकल पडताची ते खोलपी जाता. खोलपी म्हळ्यार खोल न्हू तेतूंत पडताची ताका आमी खोलपी म्हणटाची. इंग्लिशांत आमगेले तुळू भाशेंत बिजक्रे बजाव अशें म्हणटात तुळवांत. आनी मुखार आमी पळोवचें गेल्यार खोळ म्हळ्यार खोळ. आनीक हे आमगेले हांगा प्रादेशीक भाशेंत किडेंजोळ म्हणटा. किडेंजोळ न्हेज्या गोराबे कन्नडांत म्हणटा आमी. हांगा पान जोडसून ते मत्त्या वयर घालचे खातीर पावसा दाखोवन सत्या वरी
एक उपयोग करची बेती तशी खोळ म्हूण आयला. आनी एक आमी मुखार गेल्यार कोळी म्हणल्यार आतां कोळी विंदूर तशीच कोळी म्हणल्यार हे आमगेले जेड कन्नडाची जेड आनी जे आमगेलो सायळो आसता. आनी कोली म्हणल्यार हे कोल्लेले स्त्री पद कोली म्हळ्यार चेड जावन मस्त लढाई मारचे तसले एक मनशाक व्यक्तीक आमी कोली म्हणटाचे. अशे कितले शब्द आमगेले मुखार एक लागीं 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 ताजे उच्चार आसता जाल्यार आमकां आयकता ते व्हड व्यत्यास तेय म्हूण दिसता. जाल्यार ताजे मातशे मस्त अर्थाचे व्यत्यास आसा. इंगड इंगड संदर्भाक वाडोवन तो अर्थ मुखारसून शतमान दाखून आमगेले ओटूची आयला. कितले की शब्द आमगेल्या प्रदेशांत नातला रे. हांव आतां सांगिल्लें तूं केरळाची सारस्वत गौड सारस्वत आनी उलोवचे अंतू हे असल शब्द मेळटा. असल शब्दाक आमी आनीकय संग्रह करून चड आमगेले उत्तरांत विंगड भाशेचे शब्दांक उपयोग करचे भशेन आमगेले भाशेचे शब्दाक घालून आमगेली भास श्रीमंत जावन उरोया. सगळ्यांक नमस्कार सांगपाची आयची कार्यक्रम आरंभ.